प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 11वो विसवोर वोड 19 ते 27 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 11 वर्सेस 19 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी जायतीं जुदेकार मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयिल्ली. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, तोमया, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी अजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणाच्या समयार नव्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका प्रतिपाल केलो, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर भावार दवरतात ती मेली जाल्यारूय जिवी आसतली, आनी जी कोण जिवी आसात ती म्हजेर भावार दवरतात ती सासणाक मरची ना. हो भावार्थ आसा म्हूण तुका. तिणें ताका म्हणलें, वय तोमया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण म्हाका भावार्थ आसा. प्रितीच्या बाबणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी पळयता जेजू बेतनी गांवांत परतून येता. आनी जेन्ना तो परतून येता, आतां लाजाराचें मरण सुमार 4 दीस जाल्लें, ताका फोंडान घातलेलो, ताची कूड आतां कुसूंक लागलेली. आनी बाबणीनो, मरचे आदीं म्हणजे जेन्ना तो एकदम पिडेवन पडलेलो, मार्ता आनी मोरयेन जेजूक रेखात धाडलेलो. ताका सांगलेलें, मातसो बेगीन ये, आमचो भाव एकदम बरो ना म्हणून. आनी जेजू येवंक नासलो. आनी शेकीं बाबणीनो, लाजार मेलोलो आसलो. आनी आतां 4 दिसां उपरांत जेजू थंयसर बेतानी गांवांत येता. आनी बाबणीनो, एक वस्त आमच्या मनान धरपाक गरजेची. खूब दीस पयलीं जेजू लाजाराच्या, मोरयेच्या आनी मार्ताच्या घरा येयल्लो, थंयसर उतर शिकयल्लें. आनी जेन्ना जेजू थंयसर उतर शिकयतालो तेन्ना मार्ता खूब काम करीत आसली. ती गुणगुणटाली, म्हणटाली, मोरी थंयसर आयकता देवाचें उतर, म्हाका कसलोच आदार दिना, म्हाकाच सगळें करचें पडटा. आनी जेजून तिका सांगलेलें की, बाय मार्ता, तुका खूब वस्तूची खात्री पडल्या, खूब वस्तूची तुका म्हणटा एके भशेन हुस्को पडला. पूण एकूच वस्त ह्या वरार गरजेची, आनी हें उतर जें हांव शिकयतां तें आयकोपाक गरजेचें. आनी बाबडीनो, तेन्नाथान आयज पर्यंत जेन्ना जेजू परतून येता बेतनी गांवांत, जेन्ना लाजारास मरण गेला तेन्ना मार्थाचो भावार्थ वाडलेलो. तिजो संबंद जेजूशी घट जाल्लो. ती आतां देवाचें उतर म्हणीत आसली. ती आतां देवाचें उतरान रिगून आसली. तिजो संबंद जेजूशी घट आसलो. पूण आतां तिजो भावार्थ वाडलेलो. आनी आयज बाबडीनो, जेन्ना जेजू ह्या शिवर्तमान परतून येता बेतनी गांवांत, तो मार्ताक कितें सांगता. आयज 25 वडेन आमी नियाळ करुया. जेजू म्हणटा तिका, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात ती मेलेली जाल्यारूय जिवी आसतली, आनी जी कोण जिवी आसात आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात ती सासणाक मरची नात. म्हणटच बाबडीनो, जेजू मार्ताक कितें सांगूं सोदतालो की जेन्ना जो लोक ताजेर त्या वेळार भावार्थ दवरतालो आनी मेलोलो आसलो, तो केन्ना शेणटो नासलो, शेणपाचो नासलो. वय
तांची कूड खोणान घालतले पुतलेले आनी ती कुसतली, पूण तांचो आत्मो आनी तांचें मन सासणांक जियेतलें म्हणून हो जेजू सांगतलो. कित्याक त्या लोकांनी त्या वेळार जेजूचेर बावार दवरलो. पूण भाव भयणीनो, जेजून फुडें कितें सांगलें, जीं कोण जिवी आसात आनी म्हजेर बावार दवरतात ती सासणाक मरची ना. म्हणजे हें उतर आजून पासून घडोना, पूण ह्या काळार घडटा. जीं कोण जेजूचेर सोत मानतात, जेजूचेर बावार दवरतात आनी तांकां मरण येवचें ना, ती सासणीक जिवीत जियेतली. म्हणजे जेजू ये पर्यंत ती जिवी आसतली. म्हणजे जायत 100 वर्सां, 200 वर्सां, 300 वर्सां. हें उतर जेन्ना आमी आयकता, आमी विसरता की जेजू आयज आमकां सांगता की हो काळ पावलो आसा जेन्ना जो कोण ताजेर बावार दवरता तांकां मरण येवचें ना. म्हणजे जीं कोण ताज्या उतरा प्रमाणे चलतात तांकां मरण येवचें ना. जीं कोण ताजें उतर सांबाळून दवरतात, आपल्या मनाची नोरसणणी करतात, एक पवित्र बागयोन जिवीत जियेतात, भावार्थान जियेतात, तांकां मरण येवचें ना. म्हणजे जीं उतरां जेजून आमकां सांगल्यान ती हो काळ पावला जेन्ना हीं उतरां घडोवन येतलीं. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूच्या उतराचेर सोत मानूंक जाय. फकत आयकलां, आमीच आमकांच फटयल्यान, आमी फकत आयकलां पूण तें उतर आमी पाळूंक ना जाल्यार आयज खरेपणी आमी देवाचें बोगसणें मागया, आमी आमच्या पातकांचें दूख भोगुया. देवाचें उतर उक्तें करून, तें ताच्या उतराचेर वाचून, तें उतर शिकोवन, त्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर आमी पाळूंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलतले भाव भयणीनो, आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावतले. आमी सासणाक मरची ना जेजू ये पर्यंत. कित्याक जेजू परतून येवपाचो आसा, पूण आमकां तो चुके विरीत आमच्या आत्म्यान, आमच्या जिवान आनी आमच्या कुडीन आमी चुकी विरीत जिवपाक गरजेचें. आनी कशे भाशेन आमी जिवंक पावतल्यान चुकी विरीत, फकत ताच्या उतरा वरवीं भावार्थान. तर आयज आमी निचो करया, नियाळ ह्या उतराचेर करया आनी एक खरें भावार्थीचें जिवीत आमी खरेपणी एक सासणीक जिवीत जिवन मरची नात पर्यंत, जेजू ये पर्यंत आमी आयज आमकांच सांबाळून दवरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.